विसवा उपरांत तुमकां येवकार. एकूच नंबर आशिल्ल्यो 2 गाडयो म्हापशें पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात. हातूंतल्या एका मोटारीत 10-12 गॅस सिलिंडर आशिल्ले. फटीचो नंबर लावपा फाटलें कारण सोदून काडपा खातीर म्हापशें पुलीस चवकशी करतात. ही झॅन कार पळयात. तिचो नंबर आसा GA06A5005 आनी आतां ही एसेंट कार पळयात. तिचोय नंबर आसा GA06A5005. 2 गाडयांक एकूच नंबर. 2 गाडयांक एकूच नंबर पळोवन दीपक गडेकार आनी नरेंद्र मोरजकार ह्या जागृत तरणाट्यांक अजाप दिसलें. तांणी गाडयांचेर बारीक नजर दवरली आनी पुलिसांक कळयलें. म्हापसा पुलिसांनी ह्यो दोनूय गाडयो जप्त केल्या. तेन्ना एका मोटारीत 10-12 गॅस सिलिंडर मेळ्ळे. ह्या प्रकरणाची चवकशी चालू आसा अशें पुलीस निरीक्षक राजेश कुमारान सांगलें. दीपक गडेकार आनी नरेंद्र मोरजकारान ह्या गाडया विशीं म्हायती दिली. ओपन करता जाल्यार तितून 10 सिलिंडर आहा भरलेले भारत गॅस आनी त्या भायर गॅस फिलींग करपाचे पंपूय आहा भितर आनी लोकांक हांगा सिलिंडर गावना गॅस लोक घरांनी जाल्यार हितून हे गाडयेन इल्लिगली सिलिंडर भरलेले आहा. फक्त गाडयेनी गॅस भरपाक हे सिलिंडर हेजेर कारवाई जावपाक जाय आनी कोण गॅस सप्लाय हेका करता तेजेरूय कारवाई जावपाक जाय आनी हे गाडयेक डुप्लिकेट नंबर घालून भोंवता तेजेर एक्शन जावपाक जाय. कित्याक डुप्लिकेट नंबर घालून भोंवता पळय आनी RTO हेजेर कित्याक येना काय तांकां हप्तो पावता हेजेर. कशा पद्धतीने सिलेंडरचे ब्लॅक बाजार होतो तो कळतो प्लस RTOच्या नजरेखाली या दोन्ही गाड्या कशाने आल्या ते आम्हाला कळलं झालं. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. साखळी नावेली ग्रामपंचायतीन थळाव्या दिसाळ्यांनी दिल्ल्या जाहिरातीची चवकशी करची अशी मागणी नावेलीचे विश्वंभर गांवस आनी हेरांनी केल्या. गोंयांतलो मीन उद्देग वाचोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान यत्न करचे अशें आवाहन ह्या जाहिरातींनी केलां. दिवचल तालुक्यातल्या नावेली ग्रामपंचायतीन हालींच गोंयांतल्या सगळ्या दिसाळ्यांनी जायराती दिल्यात. गोंयांतलो खण वेवसाय सांबाळपा खातीर मुख्यमंत्र्यान यत्न करचे अशी विनवणी सरपंच आनी हेर पंचायत वांगड्यांनी ह्या जायरातीत केल्या. ह्या जायरातींचेर सुमार 3 लाख रुपया खर्च जाला अशें नावेलेचे विश्वंभर गांवस आनी हेरांचें म्हणणें आसा. ह्या जायरातींची चवकशी जावची अशी मागणी गांवसान केल्या. जर हो विशय सिरियस आसा जाल्यार तुमी ग्रामसभा कित्याक घेतली ना? जर ग्रामसभेचे जर वृत्तांतर जर आमी वर्तमानपत्राक दिले म्हाका दिसता फुकटची आमकां जे कितें आमचें म्हणणें आसा तें सरकारा पर्यंत पावतलें. ही इतले पयशांची उधळपट्टी करपाचें कारण कितें? ह्या गोष्टीची चवकशी जावची. आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्री ऑपोजिशन लिडर त्याच प्रमाणे पंचायत मिनिस्टराक सुद्दां आमी निवेदन दिल्लें आसा की ह्या एकंदर सगळ्या वेव्हाराची जें कितें चलता तेजेर खंय तरी चौकशी जावची. मायनिंगाचो प्रस्न खऱ्यांनीच गंभीर असल्यार पंचायतीन खासा ग्रामसभा आफोवंक जाय आशिल्ली अशी मागणी शांताराम गाडीन केल्या. ग्रामसभा घेवन ग्राम सगळे व्यवस्थित केल्ले आनी व्यवस्थित जर तेंच्यांनी डिसिजन धाडलेलें की अशें अशें हें आसा तें आसा म्हणून तेंच्यांनी जर एक सेवांक हेका तेका तेंच्यांनी दिलें तशें हेंच्यांनी काय करूं ना. हेंच्यांनी डायरेक्ट हें दिली एडवर्टायज दिली आनी ते त्या माध्यमातून गेले. हें माध्यम योग्य न्हय. जायरातींची चवकशी करची अशी मागणी करपी निवेदनां पंचायत संचालक मुख्यमंत्री आनी पंचायत मंत्र्यांक भेटयल्यात. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. गोंयचे सहकार कायद्यांत बदल करून बायलांक सहकार मळार 33% आरक्षण दिवपी कलम चालीक लावपाची घोशणा सहकार मंत्री रवी नायकान केल्या. कुर्टी फोंड्या जाल्ल्या सहकार सप्तकाच्या उक्तावण सुवाळ्यात रवी नायक उलयतालो. कुर्टी फोंड्या गोवा स्टेट कॉपरेटिव्ह युनियन आनी गोवा मार्केटिंग सप्लाय फेडरेशनाच्या जोड पालवान सहकार सप्तकाचे उक्तावण सहकार मंत्री रवी नायकाच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार गोंय राज्य सहकारी बँकेचे चेअरमॅन रामचंद्र मुळे, नारायण नायक, DC शाहू, उमेश शिरोडकार आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. तसे बँकिंग सोसायटी सगळे कडेन आमी नवो कायदो आतां दुरुस्त करता महिलांनी ते फुडें येवपाक जाय म्हणून आमी आयज ह्या कोऑपरेटिव्हिकाक म्हणून हांव आयज अनाउन्स करता हे 33% प्रत्येक रिजर्वेशनाक जशें पंचायत तशें रिजर्वेशन सगळे आमचे जे आसा महिला इतल्या महिलांक आयज भेटल्या. रवी नायकाच्या हस्तुकी रामचंद्र मुळे, चंद्रकांत पारकार आनी उमेश शिरोडकाराचो भोवमान केलो. इतल्या मजगती फोंड्या सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्थेच्या कार्यालयाचे उक्तावण रवी नायकान केले. कुर्टीच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू. आता घेऊया आनीक एक वेवसायिक विसव.